속내의 그 상처 안가 아픈 하려 내그 마음이 가이드 엑롯 상처 속이 이그 상처 바보 이그 상처 바데스 엑롯 상처 비우고 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाड बाबानो आणि भयणीनो सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार तुमी आयल्यांत जायत्यो तुमच्यो गरजो जायत्यो पिडा प्रश्न पाद आज्ञाचे मोजतीन ते सुटावे करूंक वो जायते उपकार तुमकां मेवल्यात तांचे पासून दिनवास आटोवंक हे पवित्र मिसाचे भेटेंत फावो ते परी वांटो घेवंक आमी उगडास करुया ह्या दिसांनी आमी पास्कांचे काळांत आसां जेजू मेलो आनी जिवन जालो सगल्यांक आमकां आपली सोडवण दिवंक आनी आमी नीज क्रिस्तांव कशे जिवंक जें जायते पावट आमच्या लागीं फावो ते परी करूंक घडोना तेच परी आयज करीत भाशेन ह्या मिसांत आमी मागुया आमचो ब्रादर युसेबियो मिरांदा जो जायतीं वर्सां सुमार 25-30 वर्सां आमचे वावरड्यांच्या इश्टांत काम करता आनी आतां तो वावरड्यांच्या इश्टाचो जायतीं वर्सां सोंपापी एडिटर दीस आनी रात ताचें मन वावरड्यांच्या इश्टाचेर दुरेका सुमाना तोपा दागनेलाच्या जिविता वयर भोव मोलादीक शिकोवण आमकां दिता वावरड्यांच्या इश्टा ताका देवान बरी भलायकी दिवंक आयज तो आपल्या जिविताचो प्लॅटिनम जुबिली 75 वर्सां मनयता तरूय पूण इतलो एक्टीव आहा ताका देवान बरी भलायकी दिवंक आनी सगळी कृपेन ताका भरूंक आमी मागुया आनी ह्या मिसांत फावो ते परी वांटो घेवंक आमी आमच्या पातकांचें बोगसळें मागुया आनी म्हणुया हांव पातकी स्वरूप पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनाची तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो पवड अपराध ह्या पासत पाकिवन सदांच वार मारी सगल्या तितुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवेदार देव आमची पाकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन प्रार्थुया भोव काकूट सारा देवा
पास्कांचो गूट समोरून आमकां मेवलां तें नवें जिवीत सांबाळूंक आनीक वाडूंक तुज्या आज्ञांच्या मार्गार आमकां तीर करून दवर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. दोन दुतांक दोन सोबे मुखार हाडटोच याज्ञिकान तांकां विचारलें, ह्या नांवान आनीक शिकोवन दिना जावंक आमी तुमकां कोर शिटकावणी दिल्ली. तरी तुमचे शिकवणेन तुमी जेरुसालेम शार बोल्लां आनी ह्या मनशाच्या मरणाचे आमकां तुमी जबाबदार करूंक सोदतात. पोर्तिपाल करून पेद्रून आनी दोन दुतांनी म्हणलें, मनशाच्या उतराक न्हय पूण देवाच्या उतराक की आमी पाळो दिवंक जाय. एका कुर्सार उमकोलावन तुमी जिवेशी मारलो त्या जेजूक आमच्या पुर्वजाच्या देवान पुनर्जीवन केलो. ताका फुडारी आनी सोडवणदार करूंक आनी ताचे वरवीं इस्रायलाक जिवीत बदलप आनी पातकांचे बोगसणे दिवंक आपले पदवेन देवान ताका वयर उबारलो. ह्या सगळ्या घडण्याचे आमी गोवाय आसाव आनी देवान आपल्यो आज्ञा पाळटल्यांक जो पवित्र आत्मो दिला तोय गोवाय आसा. हे आयकून ते इतले रागान बोल्ले की तांकां जिवेशी मारूंक सोदताले. देवाचें उतोरें. देवाचे वोडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. अनेकदा म्हणुया, दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळ्या वेळार सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओठांचेर आसतली. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस बागी. जबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सर्वेस्पर कोट्या मनशांक पाट वळटा. प्रितुम वेलो तांचो उगडास नाच करता. बरी मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पर तांचें आयकता आनी सगळ्या आकांतांतलीं तांकां निवाडटा. जबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. जांचें काळीज दुखवलां कोंतवलां तांचे सोडशीं सर्वेस्पर आसाच. जांचें मन कोळवळटा वळवळटा तांचेर सर्वेस्पर हात ओडटा. बऱ्या मनशाक उपद्रे कोश्ट भारी ओडचितात पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पर ताका निवाडटा. जबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उदकाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. थॉमस, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. स्नान दातारा जुवान आपल्या शिसांक म्हळें, जो वयर तावन येता तो सगळ्याहून व्हरतो. जो प्रितुमेंतलो उपजता तो प्रितुमेचो आनी ताचें उलोवणें प्रितुमेचें. जो स्वर्गार तावन येता तो सगळ्याहून व्हरतो
आपणें देखलां आनी आयकलां ताची तो साक्षी दिता, तरी पूण कोण ताची गोवाय मानून घेना. ताची गोवाय मानून घेता तो मनीस देव सत्यवंत म्हूण रुजू करता, कित्याक जाका देवान पाठयला तो देवाचीं उतरां उलयता. देव ताका माप मेजप नासतना आत्मो दिता. बाप पुताचो मोग करता आनी ताणें सगल्यो वस्तू ताच्या हातांत दिल्यात. जो पुताचेर बाबार्थ दवरता ताचें सोवें सासणाचें जिवीत आसा. जो पुताचेर बाबार्थ दवरिना तो जिवीत भोगूंक पावचो ना, पूण देवाचो क्रोध आपल्या माथ्यार हाडटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां जेन्ना धर्मशास्त्री पेद्रूक आनी दुसऱ्या आपोस्लांक कशे शिडकायताले, कशे तांकां भिवयताले. जेजू क्रिस्ता वयर तांणी कांयच उलोवंक फावना, ताचे वयर कसलीच शिकवण दिवंक फावना. तेन्ना भाग्योन पेद्रू एकाच उतरान ताका सगल्यांक तोंड कोत्ता. आमी मनशाचें आयकूंक जाय ओ देवाचें आयकूंक जाय? तुमी देवाच्या पुताक कुर्सार मारलो, इतले लोजेचें मरण ताका फावो केलें, पूण देवान ताका मरणांतलो जिवंत केलो. म्हणटच आमी आतां ताची शिकवण दिवची व तुमचें आयकुचें. तुमी कितली आमकां भिरांत घालात, तुमकां जाय तें सांगात, आमी फकत जेजूचें उतर, जेजूची शिकवण परगोट केल्या आनी ती परगोट करीत रावतल्या. भाग्योन पेद्रू आनी आपोस्ल ते इतले काळजीदार आसले. जेजू जिवन जाल्या उपरांत ते इतले काळजीदारपणान देवाचें उतर परगोटतालेत. तेच परी दुसऱ्या वाचपांतूय आमी आयकलां भाग्योन जॉन बातिस्ता म्हणटा, आमी जें पळयलां मनशाची शिकवण न्हू, देवाची शिकवण. देवान आपल्या पुताक जेन्ना धाडलो आनी आमी पळयलां आनी आयकलां ताची शिकवण, ताचे शिकवणे भायर आनी कांयच ना. इतली स्पश्ट शिकवण आमकां मेवल्या. पूण आमी आपल्याच मतींत हें विचारपाचें, आमी कितलेशे शिकवणी प्रमाणे चल्ल्या आनीक चलता. थोडे फावटी कितलें अवघड तें आमकां जाता. दिसपटी जिवितांत आमच्या, जावं आमच्या घरांत, जावं आमच्या गांवांत, जावं आमच्या समाजांत, जावं पवित्र सभेंत आमकां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे प्रमाणे चलूंक आमकां कितलें अवघड जाता हें आमी जाणो. मान्यवंत पाद आग्नेल ल्हानूच आसतना ताची आवय मेली. 9-10 वर्सांचो आसतना ताची आवय मेली, पयलो बापूय मेलो आनी तेन्ना ताचें जिवीत कितलें अवघड जालें तें आमी जाणो, त्या भुरग्यांचें, सगल्या भुरग्यांचें. पूण तरूय आसतना पाद आग्नेल
जी आवयन ताका शिकोवण दिलेली ती ताणें केन्नाच सोडूंक ना. देवाच्या उतरा प्रमाणे चलून तो ल्हानूच आसतना उपरांत सेमिनारीन गेल्या उपरांत पाद्री जाल्या उपरांत ज्या फिरगोजांनी ताणें काम केलें थंयसर जायते प्रस्न जायत्यो आडकोडी ताच्या जिवितांत उप्रासल्यो. पूण तो कांयच भियेनासतना जेजूचेर पातयेवन सगळे सुवातांचेर ताणें आपलो वावर केलो आनी इतलो मोलादीक वावर की सगल्यांनी ताका इतली शाबासकी दिली. तर मोगाळ भावांनो आनीक भयणींनो, पाद आग्नेलाच्या जिविताची आमी दिसान दीस कितेंय तरी ओडकून घेवंक आनी ताची देख घेवंक हें बोड एक कृपा आमी पवित्र आत्म्याच्या बोडान आमी वावरुया. मोगाळ भावांनो आनीक भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान स्वर्गवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावांक सर्वेस्पर मानून घेवं. व्हडत्या देवा, आमच्या मोगाळ बापा, दुंपावन आमच्या मागण्यांचो आनी देण्यांचो परमोड तुजे मुखार चोडून दी. ओतम्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलोल्या ह्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक कुवाडायेन आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वकाळी आनी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमचो पासकांची बोली, सासणाच्या जिविताक जल्मलोली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी बावळत्यांक उगडलीं दारां सर्गींची. आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता
आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीच्या सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा करोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनो आसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनो आसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेवच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनो आसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखी पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादविकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोदांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर. आमा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोन दुतां आनी सर्व काडून तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्व पदव्यार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका शासनाच्या शासनान मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, जशें पेद्रून म्हणलें, मनशाचें उतर न्हय पूण देवाचें उतर आमी आयकूंक जाय. पूण तें कितलें अवघड तें आमी जाणाव आमच्या दिसपटी जिवितांत. देखून त्याच जेजून शिकयलेलें मागणें आमी आनीक एक फावट म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गेच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस, आनी आमकां ताळेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबोसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतरेता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावळताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी हो सोम जेजू क्रिस्त, देवाचो पुत्र ह्या संवसारांत आयलो आनी कुर्सार मरून जिवून जावन आमची सोडवण ताणें केली. ह्या शेडयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमच्या घाल्लेल्या सोयंबाक तूं ओकोत लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणीच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्यांची गोठाय वाडय आनी अशें पास्कांच्या गुटाचो फोड आमच्या जिवितांत जोडय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसूया. मोगाल भोवमेन तुमकां सगल्यांक हे पवित्र जाग्यार पडून आमी खुशाल मानिवंत आगलेच्या तुमलाशी तुमी आयिल्लीं आसा. तुमच्यो गरजो, तुमचे आवडे, तुमची पिडा घेवन
जी मागणी तुमी घेवन आयल्यात ती मानेवून आगलेल्या वरवीं देवान तुमकां फावो करची हीच आमची मागणी आनी आवडे. मानेवोंत आग्नेल ओचुऱ्यांचो सागर जेन्ना आमच्या आकांताच्या वेळार ताका आमी उलो मारता दुबावना देवा कडेन मागून तो आमच्या गोरजांक पावता. आयज आंतोनेत आल्फोन्सो वारकातान आमकां अशें कळीत करूंक लायता. म्हजे सुनेक 9 वर्सां लेगून भुरगें नासलें. जायत्या दोतोरांचो ट्रातामेंट केलो पूण कांयच गूण मेळूंक ना. जायतें उणेपण आनी निराशीपण ती भोगतालीं. तांच्या दुखांत हांवूय वांटो घेतालीं. आमी दोगांयनी मानेवूंत आग्नेलाक फुडें घालून मागूंक सुरू केलें. म्हज्या पुताक आनी सुनीक हांव मानेवूंत आग्नेलच्या तुमलाशी हाडून मागणें केलें. उपरांत फोंडाची माती पिवूंक दिली. एका वर्सा भितर बरी खबर मेवली. देवान आमकां मानेवोंत आग्नेला वरवीं एक बाबा फावो केलो. आमी सगलीं देवाक दिनवासता आनी मानेवूंत आग्नेलाक बेगीन सांताचो मान फावो जावंक मागता. मोगाल भावमिनो ह्या आवयन घोडे आपल्या सुने आनी पुता पासून भावार्थान मागणें केलें आनी मानेवूंत आग्नेलान 9 वर्सांनी तांकां भुरग्याचें देणें फावो केलें. आमच्याय काळजा मनांनी जायत्यो गरजो जायते आवडे घेवन हे पवित्र जाग्यार आमी आयल्या. त्याच भावार्थान उबी रावन ह्या नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उपकार मेळूंक मागणें. सोर पदवेदार देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमचे सुरवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर ते विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी ओचोऱ्यां लेगून तूं करून दाखयताय म्हणून मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक जो विस्वासी सेवक मानेवूंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी जे पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवूंत आग्नेलाच्या बागेवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशें जाता मानेवूंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितान भागीदार जल्म दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानेवूंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. ओगोणीत काकुतीच्या देवा, ओगोनीत काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशें आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी कुशी आनी आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार मानेवूंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेची इगोर्जेचे उगोड परगटणे उद्देशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नांवी आमेन. मोगाल भावमिनो जायतीं जाणां आमी पिडेंत कश्टवता आनी आमचेर पिड्या तेन्ना जायतें दूख आमकां भोगता आनी जायतें वायटूय आमकां सोंसचें पडटा. जायतीं जाणां पिडेंत आसात पूण ह्या जाग्यार नात. तांकांय आमच्या मनांत आनी मागण्यांत घेवन हे पिडेवंताच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सर्वेस्पर आमच्या दयाल आनी काकलुतसार बापा, आमच्यो असोक्तायो सोंसूंक आनी आमच्यो दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी खालतेपणी मागता. हे आमचे पिडेवंत भावां भयणांचेर बोलेपणाचो किरीत आशिर्वाद घाल. तां कुडीची गोठाय, ओतम्याचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, खरो मोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत तुजे भावार धरून आनी तुका ती अनुभवूं. हे परी भावां भयणांच्या एकवटान सदां काल जिवं आनी संतोशान तुका वाखाणू. तुजो जियेताय आनी राजभोग चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येवया क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान आमी वचूया. देवाचे व्हड उपकार.
padragnella, borgosha korta vorta, bagoy